आयज हांव पत्रादेवी वॉर्ड 1 हितून आयज प्रोटेक्शन वॉल आनी प्रोटेक्शन वॉल इज कॉस्ट अरावंड 10,50,000 आनी ही खऱ्यांनीच तांकां खूब तेंप जालो म्हाजे कडेन डिमांड आसलो कितें एक प्रोटेक्शन वॉल जाय म्हणून ते आयज तेंच्यांनी हांगासर आयज आमी फावंडेशन स्टोन आयज केल्लो आसा आनी अशीच कामां तोरश्यान सगळे आमचे सरपंच तशे मेंबर्स खूब बरें काम करता आनी लोकांच्या दारार वचून खंयसर तांकां कितें जाय पळय ते तांकां जाणून ते म्हाजे कडेन येवन हांव तांकां सदांच तेंच्या फाटीबा आसता कित्याक खंयसरी कामां जातलीं जाल्यार एक्चुअली तेंचो सपोर्ट जाय आनी तेंच्यांनी स्वता वचून तेंच्यांनी पळोवंक जाय ते काम ते करून घेतात आनी अशेंच तेंच्यांनी काम करचें आनी म्हाजो तांकां सपोर्ट सदांच आसतलो आनी तोरश्यान अशी खुबशीं कामां हांवें केल्लीं आसा आनी तेय बी आतां पेंडींग आहा तेजी आमचे इनॉग्रेशन करपाचें ते आतां जाता इतले बेगीन आमी ते करून घेतले। आयज आमचे पेडण्याचे आमदार श्री प्रवीण भाई आर्लेकर हांगा येयल्ले आसा आनी आयज आमी हे पत्रादेवी वार्ड नंबर 2 हेतून आमी आयज प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सराच्या हस्ते आज भूमिपूजन जाल्लें आसा आनी ते आयज बांदपाक स्टार्ट करतले आनी आमच्या प्रत्येक वार्डान कामां चालू आसा। आतां ऑलरेडी धंगर वाड्यार सुद्दां काम जाल्लें आहा ते आमी आतां थोड्या दिसांत डेट घेवन आमी तेचें इनॉग्रेशन करतले। तोरशा सुद्दां फुटपाथ जाल्लें आहा तेचें इनॉग्रेशन करतले आतां थोड्या दिसांनी म्हणजे सराचो टायम घेवन आमी आनी अशीच आतां ऑलरेडी आणखी भरपूर कामां आमची ऑलरेडी रिटेनिंग हॉल आनी अशीच कामां चालू आहा। सराक हांव रिक्वेस्ट करता अशेंच आमच्या सदां आमच्या पाठीशी रावन तुमी कामां करून आमच्या कडल्यान घेवपाची। हांगा उपस्थित आमचे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार तथा हस्तकला महामंडळाचे चेअरमन प्रवीण भाई आर्लेकर आसात, सरपंच सगळे पंच मेंबर आसात, माझे झेडपी सूर्यकांत तोरसकर, अशोक सावळ, विजय तोरसकर सगळे आसात आणि आयज ही प्रोटेक्शन वॉल सरान केल्ली आसा तिचे आयज उद्घाटन केला। आयज आमी पेडणे मतदारसंघात म्हणटा की विकास खऱ्या अर्थान विकास चालू आसा आणि आमची कामांय चालू आसा आणि प्रवीणभाई सगळ्या पद्धतीन सगळ्या तरेचो विकासाक हातभार लायता। हस्तकला महामंडळाचे चेअरमन आसात ते लोकांचे जर आमी बघितले जाल्यार लोक आठवड्याच्या आठवड्या त्यांच्याकडे गर्दी करतात, जेन्ना गर्दी जाता तेन्ना समजपाचें की काहीतरी कामां जातात म्हणून लोक येतात म्हणून अशा तरेन आज विकास चालू आसा। तरी सगळ्यांनी आमी प्रवीणभाईच्या फाटल्यान उबे रावपाचें आणि तांकां परत तेंचे हात मजबूत करपाचे अशें सांगता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता।